मुळगाव पंचायतीचे फाटल्या ग्रामसभेत खेळा मैदानाचो विषय बरोच तापिल्लो। या विषयाचेर खासा बसका घेवपाचो ग्रामसभेत थाराव घेतिल्लो। त्या निर्णयाप्रमाण आयतारा खासा बसका घेतिल्ली। सरपंच मानसी कवठणकर यांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले हे सभेक उपसरपंच गजानन मांद्रेकर आणि हेर मिळून सगळे पंच वांगडी हजर आशिल्ले। सभेक 100 परस चड तरणाटे हजर आशिल्ले। हे सभेत खेळा मैदानाचेर गरमागरम चर्चा जाली। काम करिनासतना सुमार 39 लाख रुपया परस्पर कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ल्याचे उक्ताडार आयले उपरांत बोवाळ जालो। सभेक हजर आशिल्ल्या तरणाट्यांनी आक्रमक भूमिका घेवन घोटाळ्याक जबाबदार आशिल्ल्या पंचायत मंडळान राजीनामा दिवचो अशी मागणी लावन धरली। मजगती 6 महिन्या भितर मैदानाचे काम पुराय करून दिवपाक अपयश आयले जाल्यार पंच वांगडी पदाचो राजीनामा दितले अशें सरपंचा सहित 5 पंच वांगड्यांनी जाहीर केले। जर आम्ही आता ठरला की 6 महिन्या भितर तेचे काम कंप्लीट करून दिता। सपोज जर ते जावं ना जाल्यार हांव म्हाजो रेजिग्नेशन दिता। सपोज ते जावं ना जाल्यार रिजाइन करता। हां बरें तुम्ही ऐकताय ना दुसरे सांगताय रे आता 6 महिन्या भितर दाटले का नंतर तुम्हाला खबर असतली आमका खबर आता किती सांग ना जरा तुम्ही सांगताय ते करपाक रेडी आहात ना जर आमच्याकडे जर 6 महिन्यांनी जर ते काम कंप्लीट जावं जाल्यार बाकीच्या सरपंचांनी सांगल्याप्रमाणे हांवूय रिजाइन तुमका टाइम दिलो सुदारलो जाल्यार म्हाका रिजाइन जावपाची गरज ना। जे तुमका कितें जाय न्हू ते 6 महिन्या भितर काम ते जातले। रिटर्न पुलिस घे ओमकार को आम्ही आन्सर करून ओमकार को आज जी पंचायत मीटिंग जाल्ली ही लास्ट ग्राम सभेक आमचे प्रश्न आसलो की आयज मेरेन त्या ग्राउंड आमच्या ते फुटबॉल ग्राउंड प्ले ग्राउंड आयज मेरेन कितलो एक्सपेंडिचर जालो तो एक्सपेंडिचर आमी प्रश्न हितून केल्लो ग्रामसभेक एक अशें डिसिजन जालें की प्रॉपर कन्सल्टंटाक आपोवन आमी हे नेक्स्ट संडे म्हणजे आयच्या तारखेक डिसिजन घेतले कितें सो डिस्कशनान आयज सिंपल प्रश्न आले की आयज मेरेन ग्राउंडाक कितले पयशे मोडले सो सरपंचान सांगलें आमच्या विलेज पंचायत मुळगांवच्या की आयज मेरेन 64 लाख त्या ग्राउंडाक मोडले। 64 लाखाचे जेन्ना हिशोब मागलो आमी तेंकां कसल्या फंडांतून मोडले एक्सपेंडिचर खर्च केलो सो 50 लाख तेंच्यांनी गोवा लिबरेशन फंडांतून स्पेंड केला आणि 14 लाख ती GI फंडांतून स्पेंड केला। ग्रामसभेचो विषय हो कॅरी फॉरवर्ड जाला ह्या आयताराक कित्याक तर तेंच्यांनी डिमांड घातलेलो की आमकां स्पेसिफीक टायम दिया फक्त हो इशू डिस्कस करपाक। सो आयज हो इशू घेतलो। सांगपाचें बॅकग्राउंड म्हटल्यार आनी बॉटम लायन म्हटल्यार सुमारे 65 लाख 65 लॅक्स ग्राउंडाक लागून खर्च जाल्लो आहा। ग्राउंड तयार ना अजून। हांगासर जेन्ना भुरग्यांनी येवन फायल्यो तपासल्यो तांकां अशें कंप्लिशन सर्टिफिकेट बीन मेळ्ळी जितून सर्टन इन्फ्रास्ट्रक्चर लायक टॉयलेट्स मागीर फेन्सिंग बीन कंप्लिशन सर्टिफिकेटीन दिसता थंय पाटी मारलेली आहा उद्घाटन केल्लेली तेजेर हे कंपोनंट दिसता पूण एक्चुअली सायटीर ना म्हणून मागीर आयच्या मिटिंगेक बोवाळ जालो सेईंग दॅट जे जावकूच ना काम तेजे कंप्लिशन सर्टिफिकेटीचेर तुमी कशें सायन मारला काय म्हणून। सो फायनली पंचायत एग्रीड टू एन एक्सटेंट सरपंचान स्वता सांगले की आमकां टायम दिया। आमी तांकां आतां 6 म्हयन्याचो टायम दिल्लो आहा। जी कामां पेंडींग आसा ती 6 म्हयन्या भितर कंप्लीट करची म्हणून आनी ती जर जावना जाल्यार आउट ऑफ 7 पंचास 5 पंचांनी सांगला 6 म्हयन्या भितर जावना जाल्यार आमी रिजाइन करतले म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।